बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सृष्टी देवाचे एक वर्तें देणे ताची आमी जतन करया. आज जो कोण जन्म दिवस आचरसन आसा तांचे सांगत आमी संतोष पावता. इसिदोर डिसोजा, मर्विन डी अल्मेडा बेंगलोर, तशेंच रोसिटा आणि रोशन डी मेलो बॉम्बे. सर आपल्या भुरग्यां पासो देवाक अर्गांनी होगलाप दिता. Savita Mary celebrating her birthday, Thanksgiving Mass for the gift of life. Roshan Manages, Udupi, Don Morris and Daniel Morris, Dubai Town. Pritesh D'Souza, Maniuru Mudarangadi. तुमकां हर एकल्यांक हॅपी बर्थडे आमी म्हणटा. तशेंच देवाची विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. तांच्या जिवितांत दैवी कलोरेत्र मंदिराद्वारे जायतीं आशिर्वादां लाभल्यान. आयरीन डिसिल्वा उद्यावर, प्रवीण फुटाडो आनी कुटुंब, सान लॉरेसाच्या मानाक मुल्की तावन. प्रमिळा रेगो कारकळा, लिल्ली डिसोजा मियार, जानेट सल्डाना, रायना रोशन फर्नांडीस मुल्की, गिल्बर्ट डिसिल्वा किन्नीगोळी. थँक्सगिविंग मास ऑफ गिब्सन फॉर सक्सेसफुल सर्जरी किन्नीगोळी. क्रिस्टीन पिंटो आनी कुटुंब मँगलोर. सुशांत स्टीव मोरास पक्षिगिरे. बरें काम मेळिल्ल्या पासत, एक बरें घर मेळिल्ल्या पासत आनी आस्त नवो जागो मेळिल्ल्या पासत प्रशांत डेसा आनी कुटुंब. जॉयल आनी जॉयलिन मिनेजस पांगळा. अनिशा कुटिनो मुल्की फॉर द गुड रिजल्ट्स इन CMA एग्जाम्स. क्लॅरिशा क्रास्टा पुत्तूर, क्लॅरेन्स क्रास्टा पुत्तूर. रुही लोबो वेलंकणी मायेच्या मानाक मरणांतीक पिडेंत देवान निवारलेल्या पासत. विशेष ताप आसलो, परिस्थिती आपायांची आसली, पूण आस्पत्रे गेल्या उपरांत देवान निवारलेल्या पासत. मोर्चा आसलो वाचलेल्या पासत. अवघडांतले देवान निवारलेल्या पासत. कॅन्सर पिडा गुण केल्ल्या पासत. सर्जरी उपरांतली दूख आतां उणें जाल्ल्या पासत. सर्जरी सक्सेसफूल जाल्ल्या पासत. किडनी फेलियर जाले आनी उपरांत आतां किडनीची पिडा संपूर्ण गुण जाल्ल्या पासत. तशेंच गॉल ब्लॅडरांत लिव्हरांत फातर आसले, तांतले देवान निवारलेल्या पासत. जॉन्डिसी गुण केल्ल्या पासत. बुजांची गांठीची दूख आसली, रेतेर केल्या उपरांत बरेपण लाभलेल्या पासत. घरांत शांती समाधान आयलेल्या पासत. बऱ्या विद्या संस्थांत MBBS करूंक, BSc नर्सिंग करूंक, इंजिनियरींग करूंक बरें सीट्स मेळ्ळ्या पासत. बऱ्या विद्या संस्थांत प्रवेश मेळ्ळेल्या पासत. 112 जाणां देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. विजा मेळ्ळेल्या पासत आनी पासपोर्ट मेळ्ळेल्या पासत. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत. भुरग्यांचे देणे लाभलेल्या पासत आनी सैरीक जाल्ल्या पासत ती देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. तर आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेजू. अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेजू. आतां आमी विविध त्या समा पासत मागया मागोवंक उलो दिला. स्वीडा जॉयसन जर्मनी आनी तशेंच बऱ्या भलायके पासत आनी परमनंट जॉब मेळच्या पासत. रोसलिन डिसिल्वा दुबय. डेझी लोबो शंकरपुरा. वसंत आनी मारिटा फर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगलोर तावन तांचे विशेष ते समा पासत. बरें भलायकी मेळच्या पासत. ॲलिस डिसोजा आनी ऑल्गा फर्नांडीस पडील आनी सुरक्षीत पॉयंट जावचे पासत आनी बरी भलायकी लाभचे पासत. अरुण डिसोजा मँगलोर. जसिंता आयवन डिसोजा बॉम्बे. तांच्या घराचें सेल जावचे बरें विकून वेच्या पासत. जसिंता आयवन डिसोजा कुटुंबाच्या विशेष त्या समा पासत किरान तावन. पिडेंतले देवान गुण करच्या पासत. कॅन्सर पिडा गुण करच्या पासत. लंग्साची पप्सांत उदा भरलां तांतले देवान निवारच्या पासत. पोटांत अडकळ आसा जिरवणेचे देर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन, तेंतले गुण करच्या पासत. ॲसिडिटी गॅस्ट्रायटीस आनी पायल्स पिडा गुण जावचे पासत. फायब्रॉयड गुण जावचे पासत. PCOD समाचे गुण जावचे पासत. आनी तशेंच भुरग्यांचे देणे ना भुरग्यांचे देणे लाभचे पासत. सैरीक जावचे पासत. बरें काम मेळचे पासत आनी परिक्षेन बरें करून शिकोवंक देवान फाव करच्या खातीर मागो उलो दिला. आमी सगळीं सांगाता मेळोन मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त आमच्या मालगाड्यां पासत मागया. गरजेवंत आत्माचो उडास करता. जसिंता डिसोजा पाक्षिकेरे. देवादीन तेरेसा गोन्साल्वीस फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी बारकोर तावन. देवादीन पॉल आनी तेरेसा रोड्रिगस मुल्की. जॉन फर्नांडीस आनी शांती फर्नांडीस पुलगतून आत्म्याचो उडास करता. लेती लेवीस पेडा रोड कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता. मॅगी डिसोजा पेडा रोड. लोबो गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता. लेटी लेवीस पेडा रोड. देवादीन जेराल्ड गोम्स उडपी. सोसा गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता. लेती लेवीस पेडा रोड.
देवादीन रोजी लोबो एर्माळ, विल्सन मथायस, विल्फ्रेड सरावो निड्डोडी, बेंजामिन फर्नांडिस, his उद्यावर्तानु बर्थ एनिवर्सरी और बर्थडे रिमेम्बरेंस, अल्फोन्सो रोजारियो आणि क्लारा रोजारियो किरें, जोसेफ डिसोजा हेजमाडी, कार्मिन पत्रावो पेरमुदे, सिरिल पत्रावो पेरमुदे, मेरी आणि जस्टिन डिसोजा बेलमाण, जॉर्ज डिसोजा मुल्की, गरजेवंत आत्मा उडासकर्ता एलिझा डिसोजा मुल्की, देवादीन सिल्वेस्टर डिसोजा कारकळा, देवादीन कामिल आणि मर्सिन कोरिया मडांत्यार, फ्रांसिस आणि दुल्सिन डिसोजा किन्नीगोळी, अगस्टिन गुडिना आणि पियादादे गुडिना, डेविड डिसोजा पडबिद्री, थॉमस रोड्रिगस कालातूरू, निकोलास आणि मारिया डिमेल्लो पक्षिगिरे, पुलगत्यात्म्यास उडासकर्ता नॅन्सी रोड्रिगस वामांजूरू, पुलगत्यात्म्यास उडासकर्ता सायमन वलेरियन लोबो वामांजूरू, कुटुंबात मरण पावल्या समेस्त उडासकर्ता जेसिंता क्रिस्टोफर पडबिद्री, देवादीन कॉसिस तावरो आणि जॅक्सन रेगो बजबे, Felix Saldana and all the departed souls in the family, देवादीन लॉरेन्स कोटिनो किन्नीगोळी, and तशेंच देवादीन ब्रिजित रेगो, जेरोम रेगो, एग्नेस मिरांडा, जेरोम मिरांडा, युजिन रेगो, पॅट्रिक रेगो, बेनेडिक्ट लसरादो आणि अलेक्स डिमेलो 40th डेथ एनिवर्सरी, शंकरपुरा पांगला. ससनाचो विशय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दीत. आमीन. सरलेल्या मरण पावल्या समेस बावट तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी. आमीन. सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंतुका ये सर्वेश्वरा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंतुका. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुमियन जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवय आसो. आकाश देवाची महिमा वर्णिता, अंतरळ ताच्या हातांची कृत्या परगडता म्हणले प्रवेश गीताची ती सुरवातनीची उतरां आज आमकां सृश्टे विशांत नियाळ करूंक आनी सृश्टीच्या जतनाये खातीर निरंतरी आमचें योगदान दिवंक पापा लियो 14व्यान आपोवणें दिलां. देखून आयच्या दिसा हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमचें जिवीत आनी तशेंच ह्या संवसारांत आसच्यो सर्व संगती देवाच्या त्या आशिर्वादान आमकां लाभलेल्यो. देखून जशें आमच्या जिवितांत देव आमकां राखता, पोसता आनी सांबाळटा, तशेंच जाणवायेन आनी बुदवंतकायेन भरलेल्या आमी मनशा सक्तीन जें कितें देसवाट जावचें, जें कितें संतोशाचें सगळ्यो संगती पारखूंक शकच्या आमी ह्या संवसारांत देवान रचलेल्या रचनेंत आसच्या सर्व संगतींची जतन करूंक आसा, ती सांबाळूंक आसा. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना सृश्टी आमच्या जिवितांत देवाचें एक वर्तें देणें म्हणलें मानून घेवया आनी त्या सृश्टेंतय जतन करच्याक म्हाका ती जबाबदारी दिल्या म्हणलें वळखुया. सबार पावटी ह्या दृश्टेन आमच्या जिवितांत जतने खातीर आमची जिणी समर्पूंक सुकलेल्या बसोत देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकां आमी आयती करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवन सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया का
संसारी सर्व स्फोरा देवा सर्गिंच्या राया सोड पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका धीर वाचता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे Jesu Krista, Eklos tu povir, Eklos tu Yeshwar, Eklos tu Parameshwar. Amen, Amen, Amen. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा सर्व रसनापैकी प्रथम जनित ख्रिस्तातय सर्व वस्तू तुवें अस्तित्वाक हाडल्याय तुझ्या पवित्रत्मेच्या जीव दिवच्या उस्वासाक आमी खालती जावन तुझ्या हातांनी केल्ल्या कृत्यांचो आमी मोगान जतन घेवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. जाणवयाच्या पुस्तकांतलें वाचप कुड्या देवाची सेवा प्रतिकेची पुजा देवाची वळख नातली सर मनशां पिशी दिसता ती बऱ्या वस्तू उदेशी जो आसा ताची वळख करून घेवंक ती सकलिनात घडिल्ल्या वस्तूंक चीत दिवंक घडनात ती वळखलिनात उजो वारें वा झुजडीत वारें नखेत्रां माडावळ उदकाचो लोट वा आकाशाचे दिवे ती सगळी संवसार चलोवची देव म्हूण ती समजली त्या वस्तूचे सोबायेक बुलोवन तांणी ओ देव म्हूण लेखलो जाल्यार ताचो धनी ताचे प्राश्रश्ट म्हूण तांणी समजून घेवंक जाय आसलें कित्याक सोबायेच्या मूळ घडणाऱ्यांक तो रसलें ताची पदवी आनी ताचें बोळ ताका विदमीत करूंक पावलें जाल्यार तो केल्ल्यांत तो ताचे प्रास चड पदवेदार म्हूण तांणी समजून घेवंक जाय आसलें कित्याक रसनाच्या ओडपणा आनी सोबाये वरवीं अनुमान करून ताच्या रसनाराक आमी वळखूंक पावल्या तरी ह्या मनशाचो गुन्यांव व्हड न्हय कित्याक देवाक सोदतना आनी तो मेळचे खातीर अत्रेकतना
ती वाट चुकून गेल्ली जावेत. तांणी केल्ल्या वस्तू मदें रावून ताचो राव घेताना ताचे बायलें रूप पळोवन ती बुल्ल्यांत. कित्याक दिश्यो वस्तू सोबीत आसात तरी तांकां गुन्यांव ना म्हणून सांगूंक जायना. कित्याक संवसाराचो चाव घेवन ताका इतली जणवाय आसा जाल्यार ताच्या सोमयाक ताचे प्रास बेगीन सोदून काडूंक तांच्यान कित्याक जालें ना. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. महिमा वर्णिता अंतरताच्या हातांची कृत्या पकडता. आकाश देवाची महिमा वर्णिता अंतरताच्या हातांची कृत्या परगडता. एक दीस दुसऱ्या दिसाकी गजाल सांगता. एक रात दुसरे रातीकी खबर कळयता. उलोप ना उतरानांत ताचो ताळो आयकूंक येना. आकाश देवाची महिमा वर्णिता अंतरताच्या हातांची कृत्या परगडता. तरी पृथ्वेन शेकान शेक तांचो ताळो आसता. संसाराच्या शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. आकाशाच्या सूर्याक ताणे एक तांबू घाला. आकाश देवाची महिमा वर्णिता अंतरताच्या हातांची कृत्या परगडता. नवऱ्या परी आपल्या लग्ना कुडांतलो तो बाय सरता. वीरा भाशेन उल्हासान आपली धाव मारूंक येता. मळबाचे एके शिमेर तो उदेता आनी एके शिमे पर्यंत पावता. ताचे धगींतले कितेंच लिपोवंक जायना. आकाश देवाची महिमा वर्णिता अंतरताच्या हातांची कृत्या परगडता. आकाश देवाची महिमा वर्णिता अंतरताच्या हातांची कृत्या परगडता. सा पावलून कोलेसागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसप. तोच प्रतिरूप अदृश्य देवाचें प्रतप जनीत सर रचना मदें ताचे थंय सर्गीची आनी पृथ्वेची दिसतात आनी दिसनातली सर रचना. सिंहासनां स्वामित्वा अधिकारी आनी प्रभुत्वां देवान रचली. सर रचना जावचे पयलें तो आसुल्लो. सर वस्तू ताचे मरिफात अस्तित्वांत आसात. तूच मस्तक कुडीचे म्हणजे पवित्र सभेचे. अरम वा पयलें फळ जिवंत जाल्ल्याचे. देवाचीच खुशी अशी जाली. ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची आनी ताच्या ख्रिस्ताच्या रक्ता मरिफात समाधान स्थापीत करून भुमीच्या आनी अंतराळाच्या सर रचनांक आपणा थंय राजी करून घेवची म्हूण. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. Alleluia.
अंतराळाची सुकणी ती ओंपिनांत लुविनांत वातुंपानी पुजयना तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता तुमी तांचे प्रास कितल्या की उत्तेम न्हय Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे असो तुमचे सोबे असो समातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो तुमच्यान देवाची दुडवाची साकरी करूंक जायना देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेखावर तो हुस्को तुमकां नाका खानाप्रास जीव व्हरतो आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरती न्ही गी पळया अंतराळाची सुकणी ती ओंपिनांत लुविनांत वा तुप्यांनी पुंजयनांत तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता तुमी तांचे प्रास कितल्याकी उत्तेम न्हय तुमचे मदें कोण चिंता करन आपले आवक थोड्या वेळाक पुणी सोडूंक सकत आनी न्हेसना विशयान तुमी कित्याक कन करची शेतांतली ती काट फुलां कशीं वाडटात ती पळया ती घोळानांत वा वळिनांत तरी पूण हांव तुमकां सांगता सल्मावराय लेगून आपल्या सगळ्या वैभवांत तांतला एक फुला सारको न्हेसुल्लो ना आज आसा आनी फाल्यां रान्नींत लासता त्या शेतांतलें तण सयत जर देव हे परी न्हेसयता तर कितल्या वर्त्या मापान तुमकां तो न्हेसोवचो ना उण्या भावार्थाचे न्हू देखून कितें खावचें आनी कितें पियोवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी खंत करिनाकात हें सगळें सोदचें अनभावार्थ्यांनी ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हूण सर्गी आसलेलो तुमचो बाप जाणा देखून सोदा तुमी पयलें देवाचें राज्य आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर्व वस्तूय तो तुमकां दितलो फाल्यांचे चिंतून खंत करिनाकात फाल्यांची खंत फाल्यांक आयची खंत आजीक पुरो देवाचे उतर हे वाकणली तुका क्रिस्ता. शुभरच्या उतरा वरवीं बक्षो पातकां आमची वाडो भावार्थ तुमचो. क्रिस्तय मोगाच्या भवनांनी भयणीनो देवान रचलेल्या सृश्टेची जतन करया आनी आमचे मुखलें जिवीत सुशेगायेचे आनी शाबीत करया म्हणल्या विशयाचेर आमचो नियाळ करूंक आज आमकां पावणें आसा. देखून देवान रचलेल्या सृश्टेची जतन करची आनी ती जतन करचे मारिफात आमच्या जिणेंत सदांच संतोषाचें वातावरण रुतां करचें ह्या आधुनीक काळार अदीक गरज आसा. आदल्या हप्त्यांत हांव कोडयाळ तावन फाटीं येता आसतना ह्या आमच्या हायवेर सुमार कडेन 2-3 कडेन बॅरिकेड्स दवरल्यात आनी हांगा पावंजे देवळा कडेन एक बॅरिकेड आसा आनी थंयसर गाडी आमी गोंडायता आसतना इल्लें झिगझॅग गोंडायचें पडटा. म्हज्या मुखल्यान एक व्हडलें ट्रक आसलें आनी तें ट्रक तो गोंडायता आसतना तिसल्यान दोगां बायल मनशां आपल्या भुरग्यांक काणवोन थंयसर रावून आसलीं. बसाक ती रावल्लीं जावयेत पूण तें ट्रक इल्लेशें चड गोंडायल्ल्या वेळार तो भुरगो एका आवयच्या हातीं धर नासलो उडो नासलो इल्लो पोखरी जावंक पुरो. त्या खातीर आवयन कितें केलें ट्रक इल्लें इशीन येता म्हूण दिसता आसतना चरख्याक उखल्लो आनी तिसल्या सायडीक दवरलो. आपल्या
जिविताद्वारी मोगाचें वातावरण आनी जतन त्या भुरग्यां थंयसर त्या आवयन दाखयलेली आमी पळोवंक शकता आनी नियाळोवंक शकता. कीर्तन 23 कीर्तन 20 आनी 3 वाक्य 1 आनी 2 Psalm 23 verses 1 and 2. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. पांचव्या सरोवराच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. उणें आसा गे? आमी उतरान तोंडान सांगचें मात्र, पूण हर एक दीस आमच्या चिंतनांनी करण्यांनी आमी उणेंत आसा म्हण दाखोवन दिता न्ही गे. आमचो गवळी सोमी म्हण आमी वळखता, पूण आमच्या कडेन आनीक मस्त उणेंत आसा. तुवें दिल्लें कांय पावना म्हण आमी सबार फावटी सांगता. त्या खातीर पांचव्या सरोवराच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. असली जतन सर्वेस्परा देवांत हांव आमच्या जिवितांत लाभची आमी पळयता. देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जतन करची म्हणलें आमी आमच्या जिविता पळयणार विविध रितीने पळोवं येता. हांवें सांगिल्ल्या एका दृश्टांतांत आवय कशें भुरग्याची जतन मोगान ताचेर आशिल्ल्या कंत हुस्क्यान ताचें बरेंपण, भद्रती, सुरक्षा हर एक संगती दिवचे मारिफात, हर एक संगतीनी ती भद्रती पळोवचे मारिफात करता. तातूंत ते कितेंच पाटी आशेना. बगार आपलेंपण थंयसर दाखोवन ती आवय जतन करची आमी पळयता. प्रायवंत आवय बापाय थंय थोडीं भुरगीं विशेष मोग कंत हुस्को दवरून जतन घेवची आमी पळयलां. हर एक रितीन तांच्या जिवितांत तांच्या आवय बापायन तांच्या वडिलांनी कितें बरें केलां तें समजून घेवन आतां म्हाका तांक आसा, म्हाका जाता, देखून हांव तांची सेवा करता. तांच्या आदाराक हर एक रितीन कितें करूंक जाता तें करता म्हणल्यार त्या मोगान ती जतन करची आमी पळयता. तशेंच देवान रचलेल्या हर एका जिवितय आमी जतन घेवची प्रक्रिया पळयता. जावं दी मनजाती, जावं दी मनीस, हर एक रितीन जतन घेवचो तो गूण वाडोवन आपल्या जिवितांत पाळचो आमी पळयता. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 1 जेनेसिस चॅप्टर 1 वर्स 1. आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. आनी ताच्या उपरांत दुसऱ्या वाक्याची सुरविल्ले शब्द अशे आसात. पृथ्वी निराकार आसली आनी रिती आसली. पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली म्हळ्यार ताका आकार नातल्लो. ती खंयच्याय रितीनी सूक्ष्मायन बांदून हाडलेली नातल्ली. त्या खातीर आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वीचें रचन आनी देवान केल्ल्यो सगळ्यो संगती तातूंत आटापून आशिल्ल्यो तें सगळें ताका बरें दिसलें म्हूण उत्पत्ती ग्रंथ सुरविल्ल्या त्या उतरांनी वर्णीत आसतना देवाची विशेशता आनी देवान कितें चिंता पाठोवन तें रचनेचें काम केल्लें आमी पळोवंक शकता. आनी तें विस्मितायेन आमच्या जिवितांत नियाळूंक अवकाश घेवंक आमी शकता. त्या खातीर पृथ्वीचें रचन जावन आसा देवाचें. ताणें मोगान केल्लें तें काम. आपणाचो फायदो सोदून न्ही, आपणाक कितें प्रतिफळ ताजे उपरांत मेळटलो, लोक म्हाका मान करतलो, गौरव दितलो, हर एक रितीन सगळी रचना म्हाका तकली बागयतली म्हणल्या आशेन न्ही. तें एक ताणें मोगान केल्लें काम. त्या खातीर देवान थंयसर आपलेंपण दाखयलां. ताची अस्मिताय, ताचें आपलेंपण त्या सृश्टेंत दाखयलां. देखून तो हर एक रितीन आमचो मोग करता, आमकां हर एक रितीन तो आदार दिता आनी हर एक संगतीनी ताचें मेतेरपण दाखयती आसा. आदांक आनी ताचे उपरांत एवेक आनी सगळ्या मनशा कुळाक पातक करता आसतना, उणेंपण करता आसतना थंयसर ताणें दिल्ल्या सृश्टेंत सुशेगायेचें, संतोशाचें आनी ताका मानता तसलें जिवीत जियेनातल्या वेळार
देवान तांकां जागवण दिल्या, तांकां विचारला आनी हर एक रितीन तें बरेंपण जोडूंक अवकाश दिला. तोच अवकाश आज पापा लियो 14 आमकां आपोवणी दिता आसतना देव आमकां ती जागवण दिता. देव आमकां परत जागयता आमच्या जिवितान आमकां दिल्ल्या सृश्टेंतय आमी सांबाळणी करच्याक, ती जतन घेवच्याक. त्या खातीर पृथ्वी रचणाराक प्रतिफलीत करचो आरसो जावन आसा. त्या खातीर पृथ्वेंतावन आमी देव कोण, देवाची सोबाय आनी देवाचें वर्तेपण कितें म्हणलें पृथ्वेंतावन आमी शिकता. त्या खातीर जाणवायेचो ग्रंथाध्याय 13 वाक्य 5 हातूंत आमी अशें वाचता. विजडम चॅप्टर 13 वर्स 5. कित्याक रचणारेचें वटपण कित्याक रचनाच्या वडपणा आनी सोबाये वरवीं अनुमान करून तांच्या रचणाराक आमी वळखूंक पावता. कोणा मुखांतर रचनाच्या वडपणा आनी सोबाया वरवीं जें कितें ह्या संवसारांत रचलां त्या सोबाये आनी ताच्या वडपण नेगेटीव न्हय, हांगासर वडपण पॉझिटिव्ह म्हळ्यार बरी करणी थंयसर बरेपण केल्लें नियाळून ताचे मारिफात आमी कोणाक वळखूंक पावता? कोणाक न्हिदल्यांत गे? कोणाक? रचणाराक, आमकां रचलेल्या देवाक, पृथ्वी रचलेल्या सृश्टी रचलेल्या देवाक. त्या खातीर आमचें जिवीत आनी पृथ्वीची सोबाय नियाळून रचणारा विशीं जाणा जावची अदीक गरज आसा मोगाळ भावना आनी भयणीनो. पूण पृथ्वीचें रचन केवल उत्पत्ती ग्रंथांत थंयसर वाचलें आनी थंयसरच तें संपना. त्या विवरा सांगे थंयसरच तें रावना. मुखारसून वर्ण ताचो अदीक आनी महत्वाचो अर्थ क्रिस्तांतय आसा म्हणल्यार आयचें दुसरें वाचप आमकां स्पश्ट करता. त्या खातीर सांत पावल कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले सुरवेर अध्याय 1 वाक्य 16. कोलोसियन्स चॅप्टर 1 वर्स 16. ताचे ते सर्गींचे आनी पृथ्वीची दिसता ती आनी दिसनातली सोर वसना सिंहासना स्वामित्वा अधिकारी आनी प्रभुत्वा देवान रचली. ताचे थंय सर्गींची आनी पृथ्वीची दिसता ती आनी दिसनातली सर्व रचना सिंहासना स्वामित्वा अधिकारी आनी प्रभुत्वा देवान रचली. हर एक संगती जेजू थंयसर आसलो क्रिस्ता मारिफात ती रचल्यांत म्हणलें सांत पावल कोलोसेकारांक बरयल्ल्या त्या पत्रांत स्पश्ट करता. आनी ह्या मारिफात देखून जेजू क्रिस्ता थंय सृश्टी ताचो इरादो वा उद्देश आनी संपूर्णता प्रगट करता म्हणलें आमकां स्पश्ट जाता. देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो, सृश्टी आमकां मोगाची, सृश्टी आमकां महत्वाची. जर तर हांवें ह्या संवसारांत जिये जाय जाल्यार म्हजें परिसर बरें आसा जाय. म्हजें बरी परिसर म्हाका पिडेस्त करता, म्हाका सुशेगायेचें जिवन जियोंक फावो करना तर हांव वाचूंक शकता गे ना. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आमी सृश्टेची जतन करूंक आसा. थोड्यो संगती आमी पृथ्वीचेर पळयतना उल्हासीत जाता. थंयसर ते जागे वा त्यो संगती पळोवंक आमी वेता आनी त्या संगतींक पळोवन आमी संतोश पावता, खुशी पावता आनी त्यो संगती दिलेल्या देवाची महिमा आमी वर्णिता. त्या खातीर आमची जिणी देवान कितल्या वर्त्या मापान ह्या संवसारांत रचल्या म्हणलें आमी समजून घेवंक जाय. ती संवसाराच्या रचनेची आमच्या जिविताक दिल्ल्या सोबायेची ग्रेस्तकाय आमी पारखून पळोवन चाकोन पळोवन ताचे मारिफात आमी सदांच धन्य देवाक अर्गां दिवंक जाय. हर एक रितीन ताची स्तुती आमी वाखाणूंक जाय. देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो, सदांच आमच्या जिविता खातीर देवान रचलेल्या रचने खातीर आमी अर्गां दिवंक फावो. त्या रचनेंतय संतोश पावोंक फावो आनी त्या रचनेंतावन आमकां मेळच्या सर्व वस्तूंतय कितेंच अडखळ जायनासतना, तोंदरे जायनासतना ती सृश्टी संतोशान फुलोवन
फळांनी भरून आजच्याक आमी आमचें योगदान दिवंक जाय. त्या खातीर उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 15 हातूंत आमकां एक उरती जबाबदारी दिल्या. जेनेसीस चॅप्टर 2 वर्स 15. सर्वेस्पर देवान मनशाक एदेनाच्या बागेंत ती वचोवंक आनी सांबाळूंक दवरले. सर्वेस्परा देवान मनशाक एदेनाचे बागेंत ती वचोवंक आनी सांबाळूंक दवरलो. आज देवाच्या रचनेची चूक रूच सांगचे आमकां तो संतोष अनुभव करूंक खरी एक रितीन देव अवकाश दिता आसतना ती सांबाळची जबाबदारी म्हाका तो पाठयता. केवळ म्हज्या जिविताक पृथ्वेत हांव फायदो जोडूंक मात्र न्हय, बगार ताचे संगी वर्थ्या मापान त्या पृथ्वेची जतन करूंक आमकां कायदो आसा. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज आमी सृश्टेचे धणी न्हय, बगार कारबारी. आज आमी सृश्टेचे धणी न्हय, बगार कारबारी जावन आसा. त्या खातीर आमकां गरज आसतना पृथ्वेंतल्यो संगती वापरल्यो, आमकां गरज ना तर ताची देसवाट केली, ताचो विबाड केलो आनी ताचे थंय आमचो मान गौरव दाखयना जाल्यार आमी आमच्या रचणाराकच नेगार करता. ती सोबायेन रचलेल्या सृश्टे थंय आमी हर एक रितीन देसवाटेचो मनोभाव रुता करता तर आमी आमच्या रचणाराकच निराकर्शिता. त्या खातीर आज रचणारान आमच्या देवा बापान एक प्रत्येक इरादो दवरन ही सृश्टी रचल्या आनी तातूंत आमकां एक वांटो, उत्तीम वांटो दिला. बुद्धवंतकाय आमकां दिल्या, जाणवाय आमकां दिल्या, हर एक वायट बरें कितें पारखून पळोवची सकत आमकां दिल्या. जें कितें बरें करूंक जाता ताचे खातीर बुद्धवंतकाय वापरून, जाणवाय वापरून हर एक अभिवृद्धी करूंक ताणें आमकां आपोवन दिला. कितल्या मापान म्हज्या जिविताचें योगदान ह्या सृश्टेच्या बरेपणांत आसा. कितल्या वर्त्या मापान हांव देवाच्या रचनेच्या कामांत वांटेली जावन म्हज्या जिविताचें योगदान देवान केल्ल्या बरेपणाक सरी जावन ह्या संवसारांत करता. आज हांवें तें नियाळूंक जाय. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सदांच आमी केवळ देवाचें उत्तीम देणें वापरूंक जाय मात्र न्हय, ताचे थंय आमी सर्वांनी संतोश भरीत जावन ताच्या खातीर आमी आमचें योगदान दिवंक जाय. दप्तरांत हुद्दो हस्तांतर करता आसतना हर एक संगती सारक्यो आसात म्हणलें पळोवन आमी दुसऱ्याक जबाबदारी दितना तो हुद्दो हस्तांतर करता. तशेंच आज आमची जिणी मुखार आमची पिळगी वाडोवन येता आसतना आमी कालें दिता. देसवाट जाल्ली हर एक रितीन जिवीत बऱ्यापणान जियोंक उपयोग नातिल्ली सृश्टी आमी आमच्या मुखले पिळगेक दिता गे. वा जशें हुद्दो हस्तांतर करतना एकी सूख दिसानातलेल्या बरी सूख आसल्यार ती सारकी करन बऱ्या रितीन ती फायलां आमी हस्तांतर करता. तशें आमची सृश्टी जशें देवान आमकां बरी करन सोबायेन संतोष आमी अनुभव करच्याक, थंयसर तृप्ती भोगच्याक, थंयसर सुशेग आमी अनुभव करच्याक ताणें आमकां दिला, तशीच आमी मुखल्या पिळगेक दिवंक प्रयत्न करता गे. तें गरजेचें. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, हर एक रितीन आमची जिणी सर्व रितीनी रचने थंय केंद्रीत जाल्ली जावन जियोंक जाय. आज आधुनीक काळार आमची जिणी पळयली जाल्यार एका रितीचो अभलेस, आशा, निर्लक्ष्य मनशान देवान रचलेल्या पृथ्वे थंय करचें आमी पळयता. आमी हर एकलीं समाजांत दुसऱ्या व्हडल्यो व्हडल्यो संगती देसवाट्याच्यो केल्ले मनशां न्हय जावंक पुरो, पूण आमी कुटुंबांत आमच्या वाठारांत जियेता आसतना खंयच्या रितीन सृश्टेच्या बरेपणांत योगदान दिलां. आमकां दिल्लें खाण कितले फावटी आमी विबाडलां. आमकां दिल्लें खाण जेविनासतना आमकां रूच ना म्हण आमी काडून उडयलां. ताका वावर केल्ल्या हर एका व्यक्तीक मान गौरव आमी दिला गे. तें बेळें पोसुल्लें आनी सर्व रितीन आशिर्वादीत केल्ल्या देवाक मान गौरव आमी त्या मारिफात दिला गे. अशें साबार संगती आमच्या जिवितांतल्यो आमी आटावयेत. निर्लक्ष आमी करता. आमच्या जिवितांत ल्हान ल्हान संगती मारिफात केल्ली ही करणी समाजेंत व्हड व्हड संगती मारिफात सृश्टेच्या देसवाटेक आज कारण जाल्या. त्या खातीर
लवदातो सी म्हणल्यार दस्तावेजा मारिफात आमचो आदलो पापा फ्रांसीस म्हणटा ही पृथ्वी जावन आसा आमचें घर, थंयसर आमी एका भयणी संगी जिवीत मोगान जियोवचें बरी आनी एका आवयन उक्त्या हातांनी आमकां आरावन धरचें बरी. ही पृथ्वी आमचें एक घर जावन आसा, एका भयणी संगी जिवीत मोगान जियोवचें बरी आनी एका आवयन उक्त्या हातांनी आमकां आरावन धरचें बरी. आज पृथ्वेक आमी तशें लेखून आमची जिणी जियोवन आसा ओंगी. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, मातेवाचो वांचेल अध्याय 6 वाक्य 20 आनी 6. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 26. पळया अंतराळाची सुकणी, पळया अंतराळाची सुकणी, ती ओंपिनांत, ती ओंपिनांत, लुविनांत आनी तुप्यांनी पुंजयनांत, वा तुप्यांनी पुंजयनांत, तरी पूण तुमचे सर्गीचो बाप, तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे प्रास कितल्याकी उत्तीम न्ही, तुमी तांचे प्रास कितल्याकी उत्तीम न्ही. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, ह्या उतरां मारिफात देवाचें उदारपण, देवाचें आशिर्वाद, गॉड्स प्रॉविडन्स आमी म्हणटा, कितले वर्त्या मापान आमच्या जिवितांत आसा. त्या सुकण्यांच्या की त्या हर एक मनजातीच्या की एक उत्तीम रचना जावन म्हाका आनी तुमकां रचला आसता, ताचेंच सारकें आनी स्वरूप आमकां दिलां आसता. ती जबाबदारी वर्त्या मापान पाळूंक की आमचो कायदो आसा. त्या खातीर आज म्हजी जिणी केवल संवसारांत उत्तीम म्हूण मानून घेवचें म्हत्वाचें न्ही, ताचे बराबर येवची ती जबाबदारी हांवें सदांच घेवंक जाय. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना देवान आमकां ही सृश्टी आमची जिणी सुशेगान जियोवच्याक दिल्या. तर तो सुशेग केवल म्हज्या जिविताक न्ही, मुखल्या पिळगेकी हांवें दिवच्याक सृश्टी सांबाळची, सृश्टेची जतन करची, सृश्टी मोगान आपलेंपण आसल्या त्या मनोभावान लेखचें सदांच जिवितांत उखल दरया. आमेन. सर्व आमी उबे रावन आमचो बोवाळ आमच्या देवात उसारया. एकाच देवाक सतवंता सर्वदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोमयाक जेजू क्रिस्ताक सतमानता, देवाचो एकलो स्पूत तो सर्व काळा आदी बापात हांव सलमाला. देवात हांव देव, उजवाडात हांव उजवाड, खऱ्या देवात हांव नुपसरलो खरो देव. तो देवात हांव जल्माला, ताका रचूंक ना, बापाच्या सुसैबाचो, ताच्या वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सर्गांत हांव तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकुवार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोन्स पिलाताकाल ताका कुसार मारलो, ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका आनी केपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गांत सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सतमानता, ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता हांव निपसला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो, एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सतमानता. पातकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भावा भयणीनो, आमी बऱ्या मनाची क्रिस्तांवां पवित्र सभेन मांडून हाडच्या रचनेचो काळ ह्या संभ्रमान पात्र घेवया. ह्या हप्त्यांनी रचनेची बोब, धर्तेचें आपोवणें, सोडवणे खातीर दुर्बळ्यांचें रुदान आनी न्याय समाधान आमी जागृतकायेन आयकोवच्याक बरवशान सर्व पदवेदारा देवा लागीं प्रार्थुया. मोगाळा बापा, तुवें ही धरती तशेंच आकाशाचेर, उदकांत आनी धरणीचेर जिवची सर रितीची रचना रचली. आमी आमच्या मदलो तापोवाद लेखी आसतना तुज्या हातांनी रचिल्ली ही सर रचना तुवें दिल्ली मोलादीक दिरवी म्हणून लेखून आमी जियेशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुका आमची अस्कतकाय आनी उणेपण कळीत आसा.
आमच्या शेजारा आनी अख्ख्या राष्ट्रांत आमची प्रकृती राखूंक बरी करूंक आनी उक्त्यान ह्या दिशेन वावरूंक बोळ आनी गठाय दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमची वैयक्तीक आनी खासगी मागणी ह्या वक्ता देवाक आमी समर्पया. सर्व पदवेदारा बापा सर्गा आनी संवसाराच्या रचणारा संवसाराच्या सुरवेर तावन सर्व बऱ्यो वस्तू रचलेले खातीर आमी संतोशान तुका अर्गां आनी होगळाप दिता. तुजे रचनेची जतन करचे मुखांत आमचे जिणयेंत न्याय आनी शांती वाळच्याक आमकां तुजें मार्गदर्शन दी. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता संवसाराच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ता मुखांत्र. आमेन. स्वीकार तूं कर मोगाळ बापा फळ आमच्या वावराचो. स्वीकार तूं कर दयाळ बापा मोग आमच्या काळजाचो. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वस्पर मानून घेवं. बापा ही पृथ्वेची फळां आनी आमच्या हातांचो वावर स्विकार कर. हे वरवीं तुजे रचनेचो वावर शेवटाक पावय. अशें पवित्र आत्म्या वरवीं ती रुपांतर जावन आमकां ससनाच्या जिविताचें खाण आनी पिवण जावं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. पय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलाय. वेळ काळ सगळे तुवें थारायल्याय. पूण मनशाक तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी आख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मिता वाखणूंक तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारभारी नेमलोय. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दरबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचे मोगसाणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. बावडतसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन सारा, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमकां सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. लियो आमच्या भगवंत बापा, पिटर आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या ह्या साकी वर्गा बराबर तिका तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवन फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती, भगवान जुसे तिचो पती, भगवान दमदुता आनी सर कणे तुका मनवल्यान विशेष कर. सार नोड आमचो घडणार जोसेफ रेनार्ड मेड्स, ब्लेसेड मारिया हेलेना जोसेफा आनी आमचे सुरीचे मार्तीर भाव, त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो वगडास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबरशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्वाकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी, संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें तुज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. स्वागत करता
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, आम्ही घेतलेलो हो एकवटचो संस्कार तुझे आणि आमच्या भावा बहिणी सांगात आमचो बांद वाडो. अशें नवो आकाश आनी नवी पृथ्वी अत्रेकतेळांक आमकां सर्व रचना बराबर सुबामपणी जियोंक शिकोव. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मरयेच्या जल्मा दिसा बाबतीन आमी नवेन करता आसतना आज आमकां मरी विशेष करून आमची पातके जिणे बदलून बरी खबर सत्मानो गुलो दिता. तर हरी एक रितीन आमच्या अस्कतकायच्या जिवितांत पातके जिवितांत सर्वेस्पराचो संगात जोडूंक मोरी तिच्या जिविता मुखांत प्रेरण दिता आसतना हे नवेन करून मोरयेच्या ससाय द्वारी देवाचो आदार आमी मागून घेवया. प्रार्थुया. ये मोगाळी बाळोक मरये, तुझ्या जल्मा दिसाक आमी तुजी भुरगीं व्हडा संतोषान तयाराय करता आसतना देवाची काकुळट आनी बक्षणे समजून आमची पातकी जिणी बदलून तुझ्या पुता जेजूची बरी खबर जियोंक आमकां ससाय दी. आमच्या माया मोगाच्या उतरांनी करणे द्वारी आमी तुझ्या पुता जेजूचे साक्षी जावं आनी अशें बापाक महिमा दिवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता हांव तुजे कुशीन जल्माल्ल्या देव पुता आमच्या सुमया जेजूचे नावी, जो खरो देव सर्गी बापा संगी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर्व रचना